कडेन आनी मिनिस्टरा कडेन येयल्या कित्याक तुमकां खबर आसतली की मुर्मुगांव पोर्टर्सा कडेन मायनींग बॅन जाल्ल्या कारणान आमच्या कडेन रेव्हेन्यू ना आनी आज आमी फकत कोळशाचेर कितें आहा लास्ट टायम आमी सांगलेलें आमी कोळशाच्या मोगान ना कित्याक ह्या पोर्टान दुसरो आनी कसलो धंदोय ना। आतां म्हयन्याक आमकां सद्याक जाय पेन्शनर आनी आमची सॅलरी म्हळ्यार आमकां 17 कोटी जाय। हे 17 कोटी आमच्या कडल्यान आमी एवरी मंथ आमी 4 कोटी शॉर्टफॉल पडटा आमकां। आनी आज जेन्ना 4,500 लोक पेन्शनर आसा हे जियेतले कशें काय म्हणटा। जायते जाणांक एम्प्लॉयमेंट दिलां हेजे पोटा वयल्यान जायते जाण वयर सरलेले आहा। पण आमचे एक खतखत्यान मागले आमच्या आमदारा कडेन की तेणें इंटरव्हेन्शन कित्याक आमी एक 3 बरे इम्पॉर्टंट पॉयंट दिल्ले आसा। कित्याक म्हाज्या वांगड्यांनी सांगला ते भाशेन आतां वारो पासून पळय हें हाल्ल्यार म्हणटा ते 10 किलोमीटर पर स्पीड ते चुडीत हाल्ले जाल्यार पूण तशें जाल्यार चलतले कशें काय म्हणटा आमी सारको एक डिमांड केलो कित्याक एक तर डूम तर घातलो कवर घातलें जाल्यार हें पोल्युशनूच बंद जातलें कित्याक सगळें मागीर तें इन हावस जातलें। इन हावस जाल्ल्या कारणान मागीर कोणाचीच तुका प्रॉब्लम आसचो ना। म्हाका डस्ट येता तुका डस्ट येतलो हें म्हूण कोणाची येवचें ना। पण आमचें एक रिक्वेस्ट आसा कित्याक ते म्हणटा CRZ कंप्लीट जावना। आमच्या आमदारा कडेन एक खतखत्यान मागणी आहा सगळ्या आमदाराच्या वतीन आनी आमच्या मुर्मुगांव पोर्टर्साच्या वतीन की तेणें आमचे हे जे आमी अपील ताका दिला तेजेर मातशी एक नदर घालची। सगळे other 11 ports in the country they have already been implemented the wage settlement and they have some of the ports have also paid the areas, whereas in Goa port is the only port we have not been implemented the settlement. So मागता हे जेन्ना आमचे कॅब आनी तशेंच 10 kilometers per hour स्पीड वाडयली जाल्यार आमकां बिजनेस जातले। बिजनेस खूब आसा तेच भाशेन मशिनां बसयल्लीं आसा ती मशिनां they should be as per Goa pollution control board पर्यंत ती लागीं बसयल्लीं ती 2 kilometers एवी बसोवपाक जाय। हे आमचे रिक्वेस्ट आसा सरकारा लागीं जे कन्सेंट आसा GSW अप टू 31 मार्च ते रिन्यू करचे आनी पोल्युशन कंट्रोल करपा लागून हांगासर कवर्ड शेड घालचे आनी ह्यो दोनी पार्टी दोनी टर्मिनल जे आसा ते रेडी आसा कवर्ड शेड घालपाक पोल्युशन कंट्रोल करपाक। बरे भुरगे जे गव्हर्मेंट जॉब सोदी पळय ते आतां 5-7 हजाराच्या कामाक आतां परिस्थिती आहा परिस्थिती प्रमाणे वागपाक जाय। बेश्टें केलें आवाज केलो मायन्स बंद आहा त्रासाना पोल्युशन बंद करपाचो उपाय म्हाका सांगा आनी ह्या उपायाचेर हांव कंटिन्यूस त्या कंपनी कडेन उलयता। हांव तुमकां कोणाक सांगना डोम स्ट्रक्चराचे एक फावटी 40 आमदारांक तेंच्यांनी रिप्रेझेंटेशन दिल्लें गेल्या फावटी विथ तें डोम जयगड की खंय तरी म्हाका खबर दे वर कॉल्ड देयर टू एक्चुअली गो एंड विटनेस वॉट इज दॅट थिंग नो बडी रिस्पॉन्डेड। हांव एकटो कित्याक वचा म्हाका इंट्रस्ट आसतलो अशें दिसूंक शकता पूण दॅट कॉन्सेप्ट इज व्हेरी गूड। दे आर प्लॅनिंग टू स्पेंड अबाउट 100 crores अशें आयकता हांव तें केलें जाल्यार इट वील बी ऑल कवर्ड पोल्युशन ना। कार्गो कसलो हाडून मरे तुमकां कितें लागला व्हडले कंपनी आहा म्हणून लोक जगता न्ही हांगा थोडे तरी। आतां इट इज कनेक्टेड विथ MPT पयलीं भाशेन MPTचें ना करेक्ट मरे पयलीं मायन्स चलताले हांकां कांयच त्रास नासलो। आतां मायनूय बंद आसा आनी ते पर्टिक्युलर प्लांट बंद जाले कितें ऑपरेट करता खंय ते पोल्युशनाचेर कंट्रोल करया हें करपाक हो डोम स्ट्रक्चर न्ही। दोनूय युनियनाचे मनीस न्हय आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे मनीस पयसचे नाका आनी वास्कोचे जे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट आहा पळय का तांकां हांव सिलेक्ट करून हाडटलो फालतू मनीस धरून हाडलेलो हाडचो ना। हांव तांकां चॅलेंज केला की तूं आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कांय ना म्हणल्यार आनी हे सोडून 1000 लोक तरी हांव हाडून उबे करतलो आनी तेंच्या कडेन हेंच्या कडेन एक दीस प्रायज घेतलो आनी सांगतलो की ह्या लोकांची पोटाची तुमी सोय करा कोण बॉम्ब मारता ते आनी मागीर जाय तें बंद करा।